नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार. आज आमच्या कार्यावळीन आमचे जे अतिथी आसात ते आसात मेखला भट, डायटिशियन आणि डायबेटिक्स एज्युकेटर. म्हणजे डायबेटीस ज्या लोकांक जाल्लो आसता किंवा ताचेर कशा रितीन आमी मार्गदर्शन करूं शकता, तांचो आहार कसो आसचो, त्याच बरोबर बॅलन्स डायट, बरो डायट, मागीर ती वेगळी दुयेंसां जी डायट रिलेटेड आसा तातूंतल्यान कशे मार्ग काडूं ताचेर विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर ते आमचे स्टुडंट आयले आसात. नमस्कार मेखला बाय. आणि सगळ्यान पयलीं जेन्ना आमी म्हणटा की असो एक लोकांक एक समज आसा की आय वॉन्ट से एक समज काय गैरसमज, म्हणजे जिवाचे हाल करप म्हणजे जिवा म्हणजे अशें हाडां कशी जावप म्हणजे हेल्दी, अशा लोकांचो एक गैरसमज आसा, म्हणजे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी. आणि हांव सुद्दां स्वता पर्सनली आय एम मातसो स्ट्रॉंग सपोर्टर की तुमी ओबेस आसा, म्हणजे आय एम नॉट सेईंग की सामकेच एकदम खूब मोठे आसा अशें म्हणना, जनरल मातशें समज एक 5 किलो हेवटेन तेवटेन आसा, पण तुमी हेल्दी आसा की ना तें मोर इम्पॉर्टंट. सो माय फोकस इज ऑलवेज ऑन द हेल्थ रादर दॅन जस्ट म्हणजे तुमचे फिगर, म्हणजे टू बी इन तुमच्या टर्मिनॉलॉजीन सांगप जाल्यार किंवा अशें फिगर म्हणटाना आय एम नॉट ओनली टॉकिंग ऑन 36, 24, 36, आय एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द वेट किंवा तुमच्या भशेन सांगप जाल्यार BMR किंवा BMI वॉट एवर यू से. तर म्हाका सांगा, तुमी जेन्ना हांव हो प्रश्न विचारतना मातसो मॉडिफायड ह्या खातीर विचारता की डायट म्हणजे गोंयच्या मनशाचो डायट जर हेल्दी डायट आमी म्हणटाले म्हणजे बरो आरोग्यवर्धक आहार अशें जेन्ना आमी म्हणटा, गोंयच्या मनशाक हांव स्पेसिफिकली कित्याक सांगता, कारण पंजाबाचो मनीस आसतलो तो एक ग्लासभर दही पितलो, सकाळची लस्सी पितलो, 4 पराठा खातलो आनी कितें खातलो. गोंयचो मनीस हातले कांयच करचो ना. इनफॅक्ट 90% ऑफ द पीपल गोवन पीपल कॅनॉट डायजेस्ट मिल्क, टू बी व्हेरी फ्रँक. आमी पिवपा जाय म्हणटात पण ते जायना, मे बी बिकॉज ऑफ अवर म्हणजे आमी कोस्टल बेल्टाक आशिल्ल्या कारणान आमचो जो डायट आसा तो फिश रिलेटेड आसा किंवा आनी कितें आसा, आमचे स्टेपल फूड शीत आसा. तर हाचेर तुमी विस्कटान सांगात की गोंयच्या मनशाचो मेल फिमेल ऑटोरीज की डायट कशा पद्दतीचो आसपाक जाय. ओके, सो आता तुम्ही म्हणिल्ले भशेन डायट जो आसा हो शब्द घेतले काय लोक पयलीं म्हणटा की अरे बाबा आपल्याक डायट करपा नाका, कित्याक आपल्याक भुके मरचे पडटले, काय खावपा मेळचें ना, रायट. सो हे फर्स्ट गोष्ट जी आसा जी पेशंट आमकां सांगता, बट तेन्ना पेशंटाक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा सांगपाक की बाबा बेजिकली हांव म्हज्या पेशंटांक एवरी टायम सांगता की जन्मता सगळीं मनशां एक डायट फॉलो करता. बालपणान आमचे एक डायट आसता, ब्रेस्ट फिडिंग स्तनपान करता एक्सक्लुझिवली 6 म्हयने, ताजे मागीर स्लोली विनिंग जे आसा हळू पातळ न खावपाक स्टार्ट करता. तशें विथ टायम डायट जो आसा आमचो चेंज जायत वता. आता एक पॉयंट येता वेन आमी सगळे टायप ऑफ फूड इन्क्लूड करता आमच्या डायटान. आता आमी गोंयच्या डायटा बद्दल उलोवपाक गेल्यार कितें समज आमी डायट म्हणटा कितें आसता आमच्या ताटान, शीत आसता, हुमण आसता, भाजी, नुस्तें आसता, मोर ऑफ नॉनवेज डॉमिनंट, सी फूड डॉमिनंट आसता. आता बॅलन्स करपाक आहार आमी म्हणटा की कार्बोहायड्रेट जे आसा तातून गूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट ते बरे आसपाक जाय. ताच्या बरोबर प्रोटीन हाजेर फोकस म्हजो चड आसता. प्रोटिना बरोबर फायबर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट एसेन्शियल अँड हेल्दी फॅट्स आसपाक जाय. दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आता दूध पचोवपाक जायना, दॅट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आणि डायट जो आसा तो पर्सनलायज आसपाक जाय. इट शूड नॉट बी लायक एक डायट इज फॉर ऑल. पर्सनलायझेशन इज अ फॅक्ट बिकॉज सगळ्यांचे हायट, वेट, एवरी एस्पेक्ट इज डिफरंट. सो ताच्या खातीर वेन इट कम्स टू बॅलन्स डायट, पर्सनलायझेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ताच्या बरोबर बॅलन्स करप विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहायड्रेट, शीत किंवा रोटी, बिकॉज आमी गोंयान रावता, शीत आमकां इज व्हेरी स्टेपल. ताच्या बरोबर चड प्रमाणान प्रोटीन, एक्चुअली चड प्रमाणान प्रोटीन खायना, नुस्तें खाता जाल्यार सुद्दां तळिल्ले असले नुस्तें चड जाता, बट होलसम गूड क्वॉलिटी लीन प्रोटीन आसपाक जाय. ताच्या बरोबर लॉट्स ऑफ फायबर आनी गूड फॅट्स इज युअर बॅलन्स. ऑफकोर्स डेरी आयटम्स ऑल्सो आर देर, पण ते आमी बॅलन्स करून दिता. अच्छा डॉक्टर, तुम्ही तुमच्या भाशेन विस्कटून सांगले, पण आता हांव तुमकां जशें तुमी सांगलें की नुस्तें खावं येता पण चड तळिल्लें खावपाक जायना, करेक्ट. एक्झॅक्टली. मागीर तुमी सांगलें फायबर, म्हणजे हाचेर तुमी आमकां मातशें आनी मातशें विस्कटून सांगा की आमचो जनरल म्हणजे हांव अशें म्हणटा की आतां फॉर एक्झाम्पल हे पावसाचे दीस आसा, आतां तायकिळ्याची भाजी जातली, तेरे जातले, आळू जातले, लोक खातात अजून, म्हणजे एटलिस्ट बिंग अ विलेजर वी कन्ज्यूम. आतां बाकीचे तुमच्या शहरातले लोक कितें खातात ते खबर ना आमकां. पण बेसिकली हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्या सगळ्यांचो कितके क्वॉन्टिटी, कारण थोड्यांक कितें आसा भाजी खाता केन्ना सोमारचो आनी बेरेस्तारचो, बाकीचे हरशीं खायना, तेन्ना तो मागीर तो ना हरशीं ताका नुस्तें जाय. सो म्हजे हिसपान की हाचेर एक जाण आमी उलयतना की एक तुमी आतां जशें तुमी सांगलें की कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स किंवा गूड क्वॉलिटी प्रोटीन्स किंवा फॅट्स जातले, म्हणजे ह्यो कॅटेगरायज देम. हाचेर आमकां एक एग्जाम्पल जातलें बाबा हें अमकें बरें किंवा अमकें खावपाक जायना किंवा अमकें चड खायात किंवा अमकें मातशें लिमिटेशन. कशें
आमी फाल्यां जर कितके तरी सांगलें की सुंगटां किंवा वागयो बऱ्यो न्हय आतां लोकांक परवडना इज अ डिफरंट स्टोरी पण सांगता जाल्यार सुद्दां लोकांक मेळटा तेन्ना कोण ते खावची इच्छा जातलीच न्हय सो इट इज दॅट वे मातशें आमकां तुमी आनी विस्कटोन सांगात आता एक ताट समज घेतलें Correct. ओके तातूंत हांव तुमकां एक एक्झाम्पल दिता ऑफ द Absolutely. थाळी से शीत आसा हां आता आय कॅनॉट से आता जी क्वॉन्टिटी प्रमाण तुमकां सांगता दॅट ते प्रमाण सगळ्यांकूच सेम आसूं शकना बरोबर. बट से एक कप शीत शीत आता करता शीतान सुद्दां आमी म्हणटा करपाची एक टेक्नीक आसता कुकरान करचे परस तुमी समज तोपान शीत केलें वाळून काडलें आनी ताका मातशें थंड करून खालें तर ताजें कितें जाता रेजिस्टन्स स्टार्च वाडटा विथ वीच डायजेशन स्लो जाता आनी शुगर स्पायक जी आसा ती येना अच्छा ओके ताज्या बरोबर भाजी दवरपाक जाय जशें तुमी म्हणटाली आतां तायकिळो आसा आय एम व्हेरी मच फॉर सिजनल फूड्स जशे सीजन आसा तशे भाजयो किंवा वॉट एवर प्रोड्यूस जे आसता त्या सिजनाचे ते ताजो 100% आय वूड से वापर करपाक जाय आतां तायकिळो म्हणा पत्रडो नाल्यार कितेंय जें आसता आळू बी सगळे तरेची भाजी आनी फळां घेवपाक जाय नेक्स्ट म्हणजे कितें प्रोटीन आता प्रोटिनान आमी म्हणटा लीन प्रोटीन इन वीच गूड फॅट्स आसा ते घेवपाचे आता बांगडे आसा ताल्ले आसा हे जे आमचे लोकली मेळटा आमकां ऑल सीजन मेळटा दॅट इज एक्स्ट्रीमली एसेन्शियल ओमेगा 3 ओमेगा 6 हातून भरपूर आसता सुंगटां कुल्ल्यो बी आसा ती सीजनल आसता बट हातून कितें आसा विथ एज सर्टन लेवल सुद्दां एलिवेट जाता लायक युरिक एसीड एलिवेट जाता आनी कितें एलिवेट जाता तेन्ना आमी ते मातशें कमी सकयल कर म्हणटा तरी पण क्वॉन्टिटी सायज ल्हान आशिल्ल्या मुळे लोक कितें करता कन्झम्पशन ऑफ दीज थिंग्स चड जाता आतां एक पेशंट आयलो म्हजे कडेन तो म्हाका म्हणपाक लागलो की डॉक्टर आपूण प्रॉन्स खाता पण एक ल्हान आसा आनी एक 15-16 खाता म्हणपाक लागलो सो क्वॉन्टिटीचेर जे आसा सायज पळोवन लोक डिसायड करता तशें जावपाक जायना आतां वेन इट कम्स टू नॉन वेज आयटम आतां आमचे गोंयांत चडशे पेशंटा कडल्यान आयकुपा येता की संडे म्हणजे चिकन सो संडे म्हणजे चिकन आसतना आय वूड से की चिकन इज नॉट बॅड तुम्ही चिकन घेऊ शकता लिनर पार्ट्स लाईक चिकन ब्रेस्ट घेऊ शकता वेर त्याचे फॅट्स काढला तुम्ही ओके आणि इट इज मेड इन अ व्हेरी नॉट सो फॅटी प्रिपरेशन जेन्ना चड शाकुती कशे सोय घालून मसाले घालून करच्या परस कांदो टमाट तळसून ग्रीन मसाला करून ताका बॅलन्स करू शकता ताती घेऊ शकता अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अशें प्रोटीन आसपाक जाय इन वीच कमी प्रमाणात यू गेट ऑल द पॉसिबल एसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स सेकंड थिंग म्हणजे कडधान्य आसा पनीर आसा सोया आसा हे सगळे प्रोटीन ऑप्शन्स आता नेक्स्ट म्हणजे आमचे फ्रुट्स जे आसा ते तुम्ही डायटान इन्क्लूड करू शकता एक हॅबिट जी आसा ती जेवणाच्या मागीर फ्रूट खावपाची आय वूड से दॅट ते करना जाल्यार बरें सकाळच्यान रात पर्यंत आमकां भरपूर टायम आसता त्या प्रमाणे डायटान सगळे डिस्ट्रिब्यूट करून घेवपाक जाय अशें म्हण एकूच टायमार बिकॉज ती आमी सगळे एक फॉलोड पॅटर्नाचेर चलपाची संवय आसता अशें आतां केलां म्हण आमी अशेंच करपाचें म्हणजे आमची मम्मा आमकां फ्रूट कट करून दिता आफ्टर मील म्हणजे आतां हे जाल्यार काय ते खावपाचें पण अशें नासता यू हॅव टू डिवायड युअर न्यूट्रिशन नीड्स थ्रू आउट द डे रादर दॅन एकूच टायमार बल्क करून कित्याक इट्स नॉट लायक आमची बॉडी इज लायक कॅमलाचे हंप आसा वेर वी कॅन स्टोर आनी जाय तेन्ना मागीर यूज करू शकता वॉट एवर यू ईट एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम इज युटिलायज्ड एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम बरोबर सो यू मीन टू से टायमिंग डिस्ट्रीब्यूट करून घेवप इज मोर आयडियल त्याच प्रमाणे जेवणाचे वेगवेगळे पदार्थ इन क्वॉन्टिटी म्हणजे मॉडरेट क्वॉन्टिटी लेट्स बीन अ व्हेरी म्हणजे लोकांक मातशें अशें थोडेशें फ्रिडम दिवप म्हणजे तुमीच सांगलें की ताल्ले बांगडे पयलीं म्हणजे म्हाका आयकून बरें दिसलें कारण सद्या तरी बांगडे सवाय आसा सो बांगडे चड खावपाक जाय अशें न्हय लिमिटेशनाच खावपाक जाय तळिल्ले जाल्यार सामकें कमी खावपाक जाय पण बांगडे खावपाक हरकत ना इट्स गूड फॉर हेल्थ बांगडे ताल्ले खायात अशें म्हणटा मातसो खूब बरी खबर सांगली लोक मातशें आयकून मातशें खूश जाता डॉक्टर आनीक जेन्ना आमी एक म्हत्वाचो गोश्ट उलयता तेन्ना जेन्ना डायट आयलो काय सगळ्यान पयलीं जर लोकांचें सगळ्यान जर हें आसा जाल्यार तो म्हणजे अपार्ट फ्रॉम जशें आमी सुरवातीकच म्हटलां एक आपलें वजन वाडटा किंवा सो कॉल्ड फिगर बिगडटा हें जर सोडत जाल्यार बाकी सर्वसामान्य मनशांक जो भंय किंवा जो मनान हें आसता तो म्हणजे डायबिटीस एक डायबिटीस आसा हो हांव सर्वसामान्य आय एम नॉट सेईंग इट इज जेंडर बायस पण दादल्यांक चडसो डायबिटीसचो विशय आसता म्हणजे दो दे मे नॉट बी हॅव्हिंग डायबिटीस पण एक मनान आसता की तेन्ना शुगर मागीर वाडटा तें आमच्या फॅमिलीन आसा तसोच PCOS हो एक असो प्रकार आसा की जो आमी चलयांनी पळयता आनी एवरी म्हणजे म्हाका दिसता एटली 4th or 5th पेशंट हू इज कमिंग टू अवर OPD यंग गर्ल ऑर इवन यंग असो हांव यंग हो शब्द सगळ्यांकूच वापरता आय नीड नॉट मीन डेट टीनेजर अशें म्हणना तांकां PCOS म्हणजे जांकां ते पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम आसता जाका लागून तांचें वजन वाडटा तांचे पाळीचे प्रॉब्लेम सुरू जाता तांकां लागून मागीर फुडें प्रेग्नन्सी येवपाक प्रॉब्लेम जाता आनी ह्या दोगांयचो जर आमी अशें लिंकींग पाथ पळयत जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट सेम म्हणजे फायनली वर्ल्ड वायड
की ते म्हणटा की ना तुजो डायट कंट्रोल कर, वजन कमी कर, दोन्ही गोष्टींनी आणि तुझे हे जाग्यार पडटलें. सो म्हाका दिसता हाचेर तुमचे कडल्यान मार्गदर्शन खूब महत्वाचें, कारण आमी बींग मेडिकल फॅकल्टी वी ऑलवेज से दॅट हें अशें कर तशें कर. आणि आय जस्ट म्हणजे दो लिटल म्हणजे म्हजो एक फ्रेंड आसा ऑस्ट्रेलियाक, तो सदां म्हणटा की इन्स्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर द डॉग्स, म्हणजे डॉग्स दोतोरा फाटल्यान रन आफ्टर द डॉग्स, म्हणजे कुत्र्याक घेवन सगळे धांवपाक लागत, म्हणजे वजन कमी जातलें. दॅट्स वॉट. सो हाचेर तुमचें भाश्य कितें? म्हजें अशें म्हणणें आसा की डायबिटीज आनी PCOS जे आसा दोनूय गोष्टी मदीं सिमिलॅरिटीज क्वायट अ लॉट आसा. आतां तुमी म्हणिल्ले भशेन वजन कंट्रोल करपाक जाय, ताचे बरोबर आतां फिगराचो एस्पेक्ट म्हणला. सो हे सगळे आजकाल कशें म्हणू ट्रेंडा प्रमाणे वता. मोर दॅन थिंकींग अबाउट द हेल्थ, लोक कितें म्हणटा की हे ट्रेंडान आसा, आपल्याक कशें जावपाक जाय. आता इफ यू फोकस अ लिटल बिट मोर ऑन द टॉपिक लायक डायबिटीज एंड PCOS, द कॉमन थ्रेड्स इज इन्सुलिन रेजिस्टन्स. बरोबर. आता डायबिटीसा बद्दल सगळ्यांकूच खबर आसा, कित्याक ऑलमोस्ट एव्हरी वन इज गेटिंग डायबिटीज रायट नाव. एव्हरी फोर्थ पर्सन इन गोवा, लेटेस्ट स्टॅटिस्टिक्स से दॅट 25% म्हणजे चौथ्या मनशाक डायबिटीज आसा किंवा ते जावपाच्या मार्गार आसा. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स, आणि वी आर लिडिंग. इट इज अनफॉर्च्युनेट अँड आय ऑलवेज से वी ऑल हॅव टू प्ले अ रोल इन दिस. ॲब्सोल्युटली. सो डायबिटीज तर जाताच. आता अलॉंग विथ दॅट PCOS ऑल्सो सेम लायक डायबिटीज खुबशा लोकांक जावपाक लागल्या. आता लायक तुम्ही म्हणटा की तुमच्या ओपीडीन येता तशेंच इवन इन माय OPD आय गेट मेनी गर्ल्स, मेनी लेडीज ऑल्सो जे म्हणटा की आपल्याक कशी अशी पाळी चुकता आनी अशें PCOS म्हणला. आता हाका इन्सुलिन रेजिस्टन्स जे आसा, म्हणजे आमचे सेल्स जे आसा ग्लुकोज अपटेक करूं शकना. सो आमकां इन्सुलिन सेन्सिटिविटी हांगान वाडोवची पडटली सो दॅट ग्लुकोज अपटेक जातलो. आणि फॉर दॅट रिजन डायट इज अ मस्ट. बरोबर. समज तुम्ही म्हाका म्हणलें फ्रॉम 1 to or say प्रायोरिटी वायज सांग तर डायट along with that topmost. Second is exercise. Always 80 to 20% rule असता. 80% is your diet, 20% is your exercise. दोन्ही बरोबर केले समज सारखे, ओनली देन 100% रिझल्ट मिळू शकता. हाच्या बरोबर स्ट्रेस, नीद ही इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स जे आम्ही ऍक्च्युली चड आमच्या बिझी लायफान प्रायोरिटायज करना. आता कशें जाल्यार की सगळे लोकांक लायफस्टायल इतली बिझी जाल्या, काम इतलें आसा की आमी सदां कामाचे पयलीं पळयता बट डायट आनी ते सगळे सायडीन दवरता. एक मील 2 मील स्किप केल्यार सुद्दां आमकां व्हडलें कांय दिसना, बट 2 कामाचे कितें तरी न चुकले जाल्यार आमकां तितलो स्ट्रेस येता. आता इन्सुलिन रेजिस्टन्स जेन्ना आमी म्हणटा ते कंट्रोल करपाक डायटरी एस्पेक्टान मेन म्हणजे फायबर वाडोवचें पडटा. विथ फायबर आनी बेनिफिट्सूय आसा, वेट मॅनेजमेंटूय जाता, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर हेय तुमचें मॅनेज जावपाक मदत जाता. आता कशें आसा की इन द डायट मेन ग्लुकोज आमकां मेळटा थ्रू कार्बोहायड्रेट्स. सो आमी फर्स्ट विल स्पीक अबाउट द डायटरी एस्पेक्ट्स इन वीच कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स हाजे बद्दल आमी फोकस करूया. आता कार्बोहायड्रेट्सान हांव सदां म्हणटा की 2 टायपचे असता, कॉम्प्लेक्स आनी एक सिंपल. आता कॉम्प्लेक्सान कशें आसा, कार्बोहायड्रेट्स आफ्टर यू कंज्यूम इट ताजें डायजेशन जें आसा तें स्लो जाता. आणि सिंपल हातून कितें जाता, एब्झॉर्प्शन इज फास्टर, डायजेशन इज फास्टर. सो फॉर डायबिटीक पेशंट जांकां इन्सुलिन रेजिस्टन्स आसा, वी नीड कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. सो खाले काय ताजें डायजेशन स्लो जातले आनी ग्लुकोज अपटेकूय स्लो जातलें. म्हणून आमी कितें म्हणटा की कॉम्प्लिमेंटींग फायबर विथ युअर कार्बोहायड्रेट फेलिसिटेट्स दिस प्रोसेस. ओके. सेकंड थिंग विल बी सिंपल हातून कितें आसा, सिंपल कांट बी लायक निग्लेक्टेड ऑल टुगेदर. आमची शीत मेन कार्बोहायड्रेट कम्स फ्रॉम देर. बट ताटान जे प्लेसमेंट करपाची स्टायल आसा दॅट आय विल एक्सप्लेन लेटर. फायबरान सुद्दां कशें आसा, व्हेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कसलीय खाली म्हणून जाता, पण थोडी व्हेजिटेबल्स आसा जशे की बटाट, दुदी, पंपकीन जो म्हणटा, मागीर स्वीट पोटेटो किंवा काटे कणक, ही व्हेजिटेबल्स आमी मातशी कमी प्रमाणात टू ऑलमोस्ट आय वूड से एक्सक्लूड कर म्हणटा डायटाचे. आता एक पेशंटाक जेन्ना फूल कंट्रोल येता आपल्या डायटाचो तेन्ना आमी ते बाबा इन्क्लूड करपाक सांगू शकता. बट इन द फर्स्ट 6 to 9 months जेन्ना पेशंट इज अंडरस्टँडींग की बाबा डायट कसो आसा आपलो, कितें खावपाक जाय, कितें ना खावपाक जाय, तेन्ना सगळेंच खा म्हणलें जाल्यार ते कंट्रोल केन्नाच येवं शकना. नेक्स्ट म्हणजे फायबर, दॅट इज फ्रॉम व्हेजिटेबल्स ऑल्सो म्हणटाले हांव. तातून सुद्दां कशें म्हणू तुमकां, समज आनी कितें एडिशनल इश्यूज आसा विथ डायबिटीज, जशें की आतां CKD आसा और आनी कितें आसा, तेन्नाय व्हेजिटेबल मॉडरेशन्स आमी करता. आतां नेक्स्ट येता ते फूड ग्रूप दॅट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्सान कशें आसा, लायक आय सेड वास्ट वरायटी ऑफ प्रोटीन्स आसा, तातून लीन प्रोटीन इज द बेस्ट. मटन, बीफ, पोर्क इन विच सॅच्युरेटेड फॅट चड आसता ते आमी अवॉयड करता. आणि फॅट्स जे आसा, जे तेल आमी वापरता,
आमच्या गोंयान कशें जाता की चडशे प्रमाणान नाल्लाचें तेल वापरपाचें जाता. नुस्तें तळटा नाल्लाचें तेल वापरता, कितें भाजी करता नाल्लाचें तेल वापरता. बट एक क्वेश्चन आसा, तुमी केन्ना पळयला जेन्ना तोपान किंवा आमी कायलेन नाल्लाचें तेल घालता, फर्स्ट थिंग जो वयर येता दॅट इज धुंवर, एकदम घस करून. सो दॅट इट सेल्फ इंडिकेट्स की ते टेम्परेचर बेर करू शकना ऑफ कुकिंग. सो इन कोल्ड सिच्युएशन्स लायक तुमी बाबा सॅलड करतना इल्ले वयर घाले, एक हाफ टीस्पून, और तुमी कितें स्मूदी करतना इल्लेशें घाले, देन इट इज ओके. बट फॉर कुकिंग टेम्परेचर्स लायक बनाना चिप्स तळून खावप इट इज नॉट स्टेबल. तुम्ही नॉर्मल सोयाबीन तेल किंवा सनफ्लावर ऑयल, राईस ब्रॅन ऑयल हे सगळे वापरू शकता. आता इंडिव्हिज्युअली लोकांची कॅलरीज कशी असतात त्याप्रमाणे तेलाचो सुद्धा क्वांटिटी ऑफ लायक इनटेक क्वांटिटी विल चेंज तशें सो आसता. बेसिकली तुम्ही सांगताना अशें म्हटलं की हो जो डायट प्लॅन आसा तो एक कॉमन आसा. म्हणजे कशें डॉक्टर आपल्याकडे समज 10 पेशंट सगळ्यांक एकूच कॉमन मेडिसीन दिना. तो प्रत्येकाक एक्झामिन करता, ताचे रिक्वायरमेंट करता, ताचे डिजीज पळयता, डायग्नोसीस करता, ताका वेगळे मेडिसीन. सो इट इज दॅट वे टेलर मेड. सो सेम वे डायटरी प्लॅन जो आसा तो एकच सगळ्यां खातीर असो कॉमन असू शकना. प्रत्येक मनशाची नीड, ताची कॅलरिफीक व्हॅल्यू, ताका कितको डायट म्हणजे कितको ताका कॅलरीज जायो, ताका कितें प्रॉब्लेम्स आसा. इट इज नॉट ओन्ली डायबिटीज जशें तुमी आतां सांगलें की त्या आनीक सगळो किडनीचो प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ताचो डायट चेंज जातलो. ताचे व्हेजिटेबल सुद्दां चेंज जातले. इट इज नॉट ओन्ली बाबा व्हेजिटेबल खा म्हणजे ग्रीन व्हेजिटेबल सगळेच खा अशें ताका जावचें ना. इट इज नॉट अ ग्रीन सिग्नल फॉर एवरीथींग. सो हें सगळें सांगतना एक प्रत्येक मनशाक जसो एक डॉक्टर असता तसो एक डायटिशियनूय म्हणजे आय एम नॉट सेइंग ईच वन शूड हॅव वन डायटिशियन कन्सल्टंट, पण एक ताचो सल्लो जो आसा तो खूप महत्वाचो असता आणि अकॉर्डिंगली यू कॅन प्लॅन अप युअर. कारण तू ते सगळे टायरचे कडेन उलोवंक शकता. आता तुम्ही सांगता 2 गजाली सांगल्यो की बटाट जो आमी म्हणटा तो तितको इट इज नॉट सो दिस थिंग गुड फॉर हेल्थ, ट्राय टू अवॉइड इट. किंवा बाकीचे तुम्ही थोडे पदार्थ सांगले हे सुद्धा मातशे अवॉइड करता ते बरे, म्हणजे दुदी किंवा कणग्यो किंवा काटे कणग्यो. ऑन द कॉन्ट्री तुम्ही सांगितले ग्रीन लिफी व्हेजिटेबल आसा ते खाव येता, पण परत हातूंतलेच समजा तुजे काय किडनीचो प्रॉब्लेम ना, तुका आनी कसले बाबा अँटीकॉग्युलंट्स ना जाल्यार यू कॅन जज अँड डिसायड. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर तुमकां आनी एक विचारता प्रश्न की जेन्ना आमी म्हणटा की डायट आतां स्पेशली नाव आय एम कमिंग टू लिटल टीनेज. टीनेज ह्या खातीर कित्याक येता जाणा, म्हणजे अगेन विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, नॉट जेंडर बायस, पण खुबश्या बायलांची एकदां भुरगीं जाली तर आतां आनी कितें जाता चल असं कितें मेळटा तें खावया. मागीर बाबू जेवतना ताणें इल्लें सांडलां तें खाता, बाय जेवतना इल्लें सांडलां तें खाता, किंवा फाल्यां हें उडून पिड्ड्यार जातलें म्हणून तें खाता. आनी ऑन द कॉन्ट्री शी बिकन आय एम नॉट सेइंग लायक अ डस्टबीन, बट वॉट एवर हें उरतलें आनी फाल्यां पिड्ड्यार जातलें म्हणून ती खावपाक लागता आनी शी अननोविंगली दे पुट ऑन वेट. आनी तो म्हणटा तांकां दिसता की ना आतां हरशीं आपूण चड काय खायना, म्हणजे हांव इतकेंच शीत घेता, ती स्वता इतकेंच शीत घेता, पण हे पळय हाचें उरलां ताचें उरलां तें उरतलें आनी फाल्यां पिड्ड्यार ह्या सगळ्यांतल्यान शी फायनली लँड्स अप इन टू टेकिंग मोर दॅन वॉट इज हर रिक्वायरमेंट. बरोबर. सो हाचेर तुमी सांगतना वॉट विल बी युअर टेक ऑन दीस एस्पेक्ट ऑफ लायफ. सी एक सिंपल कॉन्सेप्ट आसा, लायक तुमी म्हणले ऑलमोस्ट डस्टबीन. सो आय ऑलवेज से की डोंट ट्रीट युअर बॉडी लायक डस्टबीन. आतां एक एक्झाम्पलूच दिता, सी आमी खंयचे तरी बुफेक गेली, ऑल इन्क्लुसिव्ह बुफे. सो ते बुफे गेले काय आमचे मन म्हणटा की अरे पैसे दिला, हे घेऊया ते घेऊया ते घेऊया. सो ती आता फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉईंट टू द एंड पॉईंट आम्ही सगळेच घेता. आय थिंक ऑलमोस्ट एव्हरीवन इज गिल्टी ऑफ डुईंग दिस की पैसा वसूल करना है तो आम्ही सगळेच घेऊया म्हणटा. सो देन वी स्टार्ट टेकिंग हळूहळू सगळे आयटम आम्ही घेवपाक लागता. बट एक पॉईंट येता वेर आफ्टर अराउंड 4 to 5 नग खाले काय पोट भरता, पण ताजे मागीर आम्ही कितें करता फोर्स फीड. आता घेतला, आता 2 गोष्टी आसा, एक म्हणजे तुम्ही म्हणटली पैसे वेस्ट जाता, दुसरी कितें म्हणटली की फूड वेस्ट ना, आवय बापायन शिकयला अपमान करप ना जेवणाचे. पण सेम आता समज घरा आशिल्ली कोण मनशां से यंग किड्स, ती म्हणटली आता घरान दाळ आनी भात शीत कितें दिला घालून जेवपाक, तातूंतले 2 घास सोडपाक तांकां ते प्रॉब्लेम जावचे ना. बट थंय गेले काय ना ना मम्मा पप्पान शिकयला वी कांट वेस्ट दीस फूड. सो आता अशें करच्या परस इन दीस सिच्युएशन आमी आमच्या बॉडीक डस्टबीन कशी ट्रीट करता, रायट. सो एक सिंपल सोल्युशन हाका कितें आसा, घेतनाच कमी घ्या. रायट ऑर रॉंग. आता ऑल्सो रिपर्पज करपाक, आता घरान समज बायलां आसा जेवणाक रिपर्पज करपाक कळपा जाय. आता चडशे बायलांक पळयलां हांवें सँडवीच करतना ब्रेडाचे सायड्स बी आसा पळय ते काडटा, मागीर तेच सायड ती बायल ती बसून खाता मागीर, रायट. सो वॉट यू कॅन डू, यू कॅन टेक दॅट, दीस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ते ब्रेड स्लायसीस वॉट एवर सायड्स घेवन तुम्ही ताका ओव्हनान घालून टोस्ट करून ब्रेड क्रम करू शकता, विच यू कॅन स्टोर फॉर अ लॉंगर टायम. रायट. ऑल्सो ते काढून तुम्ही परत फ्रिजान दवरू शकता. सेम थिंग यू कॅन गिव्ह युअर किड अगेन rather than force feeding yourself. So आमच्या बॉडीक treat it like a temple, not like a dustbin. Absolutely. That is my main thing. आणि घेतनाच कमी घ्या. ऑल्सो जेन्ना तुम्ही माइंडफुली खाता तेन्ना यू अंडरस्टँड की कितले जेवणाची ऍक्च्युअली गरज असते.
जेन्ना मायंडफुली खायना लायक आतां टीव्ही ऑन आसा नाल्यार कितें चार कोण उलयता कितें तरी त्या टायमार कितले मनीस खाता ताजे आमकां लक्ष आसना भाने आसना एक्झॅक्टली. करेक्ट. म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन 3-4 मिनटां आसा तातूंत आतां हे जेन्ना आमी म्हणटा की डायबेटीज तशेंच PCOS किंवा बाकीचे आमी इतके जे आमचे भाश्य जाला ताचेर तुमकां एक टेक होम मेसेज म्हणून दिवपाचो असो आमची एक इच्छा आसा की तुमी कन्क्लूड करतना एक तुमकां कितें सांगचें दिसता बाय वर्च्यू ऑफ दीस प्रोग्राम कारण ऑलमोस्ट 1 लाख लोक प्रोग्राम पळयतात. टेक होम मेसेज आसतले की डायबिटीज PCOS जावं कसलेय दुयेंस तुमच्या ताटान जो बॅलन्स तुमकां एक्सप्लेन केला तो तुमी दवरपाक जाय. चडशे लोक कितें करता की प्रमाणाचेर फोकस करता मोर दॅन क्वॉलिटी. इन इंग्लिशीन म्हणपाक गेल्यार दे फोकस ऑन क्वॉलिटी आय वूड से क्वांटिटी मोर दॅन क्वॉलिटी. बट तशें करपाक वचनाका. तुम्ही क्वॉलिटीचेर पळया. आतां समज तुम्ही प्रोटीन चड घेता तुमकां दिसलें की अरे प्रोटीन इतले घेतले पण हे जिवाक बरें न्ही पण तशें नासता. प्रोटीन तुम्ही जितले खाता तितले तुमकां बरें. कार्बोहायड्रेट कमी खाया. एक सिंपल आसा की जशे आमचे पयलींचे जगणे आशिल्ले तशें आतां ना. पयलीं सायकल बस इतले अवेलेबल नाशिल्ले सो खावन पिवन जिरयताले. इवन एक्टिविटी लेवल नॉर्मल दिनचर्यान चड आसताले. आतां तशें ना. सो फॉर दॅट रिजन तुम्ही जितले काम करता जितले जिरोव शकता तितलेच खाल्यार ताजो बॅलन्स उरता. आनी परत म्हणटले ताटाची क्वॉलिटी पळया क्वॉन्टिटी पळोवच्या परस. तर आनी जस्ट म्हणजे हो परत हांव प्रश्न मातसो एडेड क्वेश्चन ह्या खातीर टेक होम मेसेज खूब बरो आशिल्लो पण म्हाका आनीकय एक टेक होम मेसेज जावं ह्या खातीर स्पेशली फॉर अवर टिनेजर्स अशें सो कॉल्ड एक फॅडशें आयला की हांव वेन एवर वी आर मिटींग चडशीं भुरगीं सकाळचो ब्रेकफास्ट घेनात दोज आर गोईंग टू कॉलेज ऑर इवन जॉब मातशें किंवा घेतलं जाल्यार कशा वेळार घेता रँडम अशें काय अशें तथ्य किंवा प्रिंसिपल अशें काय आसना किंवा आपण इतकें खातलें अशें आसना. केन्ना खाता केन्ना खायना केन्ना टिफीन घेवन वता केन्ना खावपाक वाज जावन खायना. तांच्या मनान आनी एक फिगर हें आसता की ना आपूण वजन वाडटलें म्हणून बारीक जावपाक जाय. पण हो जो कन्सेप्ट आसा हातून अगेन आय एम कमिंग टू व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की इंडिया सारकी देश किंवा गोंया सारखें राज्य आमचे कडेन अनिमियाचें प्रमाण खूब वाडलां. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वी डोंट वॉन्ट म्हणजे तुम्ही बारीक आसा आनी तुम्ही सीक पडटा जाल्यार आमकां असलें पॉप्युलेशन नाका. वी आर नॉट इन नीड ऑफ सच पीपल हू आर सीक अँड बारीक. तर ऑन द कंट्री तुम्ही मातशें म्हणजे आय एम नॉट सेंग एवरीबडी शूड बी ओबेज किंवा अशें लठ्ठ आसपाक जाय पण मॉडरेट पण हेल्थी. सो फोकस शुड जशें तुमी सांगलां की जेवणाचे तुम्ही क्वांटिटी पळोवं नाका क्वॉलिटी पळयात. जे खाता ते अबाउट क्वॉलिटी प्रॉडक्ट खाता की ना हें पळयात. सो मातशें तुमी सांगा तुमी सांगलें ते रोखडें आयकतले अशें म्हाका विश्वास आसा. सी अशें म्हणणें आसा की आमचे खावपाचे न्ही मेन पॅटर्न ते आमी फिक्स करून दवरपाक जाय. टायम जो आसा तो सामकोच महत्वाचो. एब्सोल्युटली. सकाळी उठप फ्रॉम द टायम आमी उठता टू द टायम आमी न्हिदता तातूंतले मदीं कितले मील्स येता ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्कीप करप ना. आमची बॉडी जी आसा इतली स्मार्ट आसता. आतां खुबशे लोक आजकाल तुम्ही म्हणटा तशें ब्रेकफास्ट स्कीप करता पण तीच लोक येतात म्हणटा आपल्याक भरपूर एसिडिटी जाता. बरोबर. आमची बॉडी इतली स्मार्ट लायक अ सेइंग की त्या त्या टायमार तितली ऍसिड सिक्रीट करता पोटान. त्या टायमार जेवण मेळुना जाल्यार परत जळपा लागता. सो दॅट इज अ सिंपल इंडिकेटर की तुम्ही यू आर डुईंग समथिंग अगेन्स्ट द नेचर. सो असल्या सिच्युएशनान मील स्कीप करप ना. तुम्ही टायमार आसा ते जेवण घेवपाक जाय. सो इन शॉर्ट की तुम्ही जसं सांगलं की तुमचो टायम हो खूप महत्वाचा. म्हणजे हांव ह्या खातीर म्हणटा की प्रत्येकान म्हणजे ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो प्रत्येकान जशें आपल्या शेड्युला प्रमाणे आसा तो घेवचो आनी त्या प्रमाणे क्वॉलिटीचेर भर दियात क्वांटिटीचेर दिवं नाका. आणि टू लिव अ व्हेरी हेल्थी लायफ जशें आमी सुरवातीक सांगितलें की वेदर ते PCOS आसूं किंवा डायबिटीस आसूं किंवा जनरल हेल्थ हे सगळे डायट प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. म्हाका दिसता मुजरत तुमी वेळ काडून आमचे स्टुडंट आयले बरीच मोलायक तुमी सांगप खूब महत्वाचें आशिल्लें. तुमी सांगल्यार लोक आयकताले कारण लोकांचे आमी सांगून लोक आतां म्हणजे लोक आमकां व्हडलेशे आयकना जातात. सो मुजरत वेळ काडून स्टुडंट आयले ह्या खातीर आमचे सगळे पळोवपी आसा तांचे वतीन आनी आमच्या हेलो दोतोर टिमीच्या वतीन काळजांतल्यान देव बरें करूं. नमस्कार. हॅलो. टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर चडशीं 7 ते 10 वर्सां. हां शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना दिवस जालें साहेब. आनी आतां तर सुटी पडल्या तुमी आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां. तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां. वाव कितली बरी शाळा.
हें कितें रे चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन सॉरी काका सॉरी बिरी कांय ना खंय आसा ती बाकीची भुरगीं अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर चला या आता घरा घरा आम्ही येना घरा आम्ही शाळेनूच रावतली घरा आमकां सामको वाजता अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आतां घरा वचपाक रडटा हो कसलो रे चमत्कार चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार भिवपाची कांय गरज ना आतां दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.